तुम्ही किती बसवता बाकीचे वाढ म्हणून ते दिवस भरती सुट्टीच्या जागा हिवाळा लागला तुम्ही सांगितलं करून दिली वाढ तुम्ही सांगपाच्या अंगावर कमी झालात ना आमचो तो वाढ न्हय शेत जमीन आणि थळाव्या कामगारांच्या प्रस्नावेल्यान आयतारा सुर्ला पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली. सळगांवकर खण कंपनी कडल्यान गांवांतली जमीन आपल्या नांवार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप थळाव्यांनी ग्रामसभेत केला. तशेंच न्हय केंद्र सरकारा खाला दवरपाच्या थरावाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. हे संबंधी थाराव मांडपाची सुचोवणी केंद्र सरकारान पंचायतीक दिल्ली. पूण सुर्ला पंचायतीन ग्रामसभा घेनासतना न्हय केंद्र सरकारा खाला दवरपाचो थाराव संमत केल्ल्याचो आरोप ग्रामस्थांनी केला. हाचेर नाराजी उक्ताय थळाव्यांनी ह्या विशयाचेर परतून खासा ग्रामसभा घेवची अशी मागणी केली. वट्ट 135 दिसां सावन थळाव्या कामगारांचो रोजगाराचो प्रस्न प्रलंबीत आशिल्ल्याचे नदरेक हाडले. कामगाराच्या प्रस्नाचेर कंपनी आनी प्रशासनान बेगोबेग तोडगो काडचो अशी मागणी केल्या. देखून 2 दिसांत कामगारांक मुख्यमंत्र्याकडे मेळोवन हो प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन सरपंच सुचिता नाईक गांवकर हांणी दिल्ल्याचें कळटा. खुबशे असे विशय आसा. आयज हो ऑगस्ट म्हयनो चालू आसा आनी आमचे हे पंचायतीक सुर्ला पंचायतीक विलेज पंचायत सुर्ला आतां 3 सेक्रेटरी चेंज जाल्ले आसा आनी हो आयज 4थो सेक्रेटरी आमकां येयल्लो आसा. पण विशय आसा ते 2022 जेन्ना जाले तेन्नाच्यान तेच विशय चालू आसा. पण तेजेर एकूय विशयाक सोल्युशन मेळना. तशें तुमी खूब विशय तुमकांय कळ्ळे आसतले की आल्कोन सारकिल्लो विशय जो कंपनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता आनी थंय आमी आमची विलेज पंचायत चौकेश सुद्दां तांकां दिता आनी एम्प्लॉयमेंट समज आमी अंडर कंपनी अंडर मागल्यार ते ना म्हणून सरळ सांगता आनी आमची जी बॉडी आसा पंचायत बॉडी ते तेंचे आयकता आनी तकली हालयत परत आपल्या पंचायतीन येता. अश्यो गोश्टी जाता म्हणून आयज आमी तेचो निशेध केल्लो आसा. 15 वर्सां जेंच्यांनी जॉब केल्ले आसा ताका आमी सांगलें एम्प्लॉयमेंट तांकां कंपनी रोलार घे कित्याक 15 वर्सां जाल्ली आसा तरी कंपनी आयकना. आनी आमचे जे आयज फाटीची मिटींग जाली ती CMा बरोबर जाली आनी CM बसून सुद्दां हेजें सोल्युशन येना जाल्यार आमकां आयज खंय तरी दिसता की आमच्या गांवांत आमीच सारके ना. त्या खातीर आयज तो एक विशय येयलो. तसोच CRZचोय विशय आसा. फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं आमकां CRZ आमच्या भरती सुट्टी सगळी आसा. मांडवी न्हंय आसा ती आमकां सामकी शेजारा बॉर्डर आमची आनी त्या आमी बॉर्डरीक आमची CRZ डिक्लेअर करा म्हणून गव्हर्मेंटाक लेटरां करीत आसा. पण गव्हर्मेंट बॉडी आसा ती रिप्लाय सुद्दां कांय दिना. साळगांवकराचो म्हणा आयज तोय विशय येयल्लो आसा. तेंच्यांनी नोटीस बोर्डाक घातलेली आसा. कोणी ऑब्जेक्शनां दिल्ली त्यो सगळी आपली प्रॉपर्टी सुल्लान म्हणटा. अरावंड ती आमी सर्वे नंबर काडल्यार ती जी आमचो पयली मायनिंग लीज आसा तेज्या भायर तो म्हणटा आपल्या कडेन 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आपली म्हणटा. म्हणजे अश्यो समज 10 लाख स्क्वेअर मिटर समज जागा तेजी जाल्यार सुल्लान उरलें कितें. हांगा इल्लिगल चडश्यो गजाली इल्लिगल. आयज कोकोकला म्हणून चलता ताका आमच्या पंचायतीन तेंचे लायसन कितें तांकां NOC दिल्ल्यो त्यो विड्रॉ केल्ल्यो आसा तरी सुद्दां आतां तो थंय चलता. इल्लिगल चालू आसा. तेजेर कोणूच वचना आनी पंचायत कांयच तेजेर सोल्युशन दिना. स्वतंत्र मेळ्ळें पण ह्या सुर्लाक स्वतंत्रपणे ज्यो इल्लिगल आसा त्यो तेजेर कोण आवाज उठयतलो आनी तेजेर एक्शन कोण घेतलो. फाटले ग्रामसभेक 3 म्हयने जाले. ते ग्रामसभेक आमी तो प्रश्न मागलेलो आनी तेन्ना आमच्या सरपंचान सांगलें सेक्रेटरीन सांग आमी तेजी NOC आहा ती विड्रॉ केल्ली आसा तरी आयज ते कोकोकला थंय चलता. खंयच्या आदारार चलता. अशे भरपूर विशय आसा जे सुर्लान चालू आसा. आमी फाटल्या ग्रामसभेक एक ठराव घातलेलो की आमची जी न्हंय आसा म्हादय न्हंय जी मेन आसा ती सुर्ला ते जवळ जवळ कोठंबी पर्यंत तिका सुकती भरती येता तेन्ना ती CRZान इन्क्लूड करची म्हणून आनी तेचेर लेटरां ते आयज जर चवकशी केली जाल्यार 3 लेटरां जालीं पूण कसलेंच खंय तांकां आश्वासनूय दिवंक ना आनी कोणी येवन तेचेर रिप्लायूय दिवंक ना. आनी ती न जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा भयंकर प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. तेन्ना आयज ताका लागून विशय हांगा बरोच तापलो. CRZ करून घेया ना जाल्यार फुडली आमी एक्शन कितें तरी घेवची पडटली म्हणून पंचायतीचेर भरपूर प्रेशर हाडला आनी आतां आमी तो CRZाक परत तेंच्यांनी सांगलां की आमी हांगा जर जायना जाल्यार हायर ऑथॉरिटी कडेन वयतले कारण ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी नदी जोड प्रकरण जें आसा सगळ्यो नदी एक करपाचें तितून ऑलरेडी पंचायतीन न रिजोल्युशन घेता ग्रामसभेक जावं कित्याकूच ऑलरेडी परमिशन दिल्लें आसा आनी CRZ करपाचें म्हटल्यार ते कशेंच आयकोंक तयार ना. हें रिजन कितें तें आमकां कळना आनी ताका लागून आमच्या गांवांक तेचो मेजर फटको बसता आनी ताका लागून हांगा एक मोठो एक वाद जालो. आतां पंचायतीन सांगलां की आश्वासन दिलां की आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन वयता. ती सुर्लाची जी टोटल एरिया आसा तितूंतली जवळ जवळ 35% एरिया साळगांवकार मालकी सांगता. ही खंयच्या बेसिसाचेर सांगता आमकां खबर ना. कारण मेन कितें जालां सुर्ला एक आमी मायनिंग लीज दिल्या ती एरियेक आमी समजूंक शकता की तेचे कडेन आसा. गांवां मदीं येवन साळगांवकारान कित्याक जमनी घेतल्यो. तितून ऑर्चर्ड लँड आसा, तितून एग्रीकल्चर आसा, तितून पॅडी फिल्ड आसा
आणि ते सगळें डिस्ट्रॉय केलां. म्हणजे एकट्यान डिस्ट्रॉय केलें की एग्रीकल्चराची जर सुपारीची बाग एक डिस्ट्रॉय जाली जाल्यार दुसरी डिस्ट्रॉय जाता. आनी हें एक कितें तरी षडयंत्र हांगा चालू आसा. तितून टेनंट आसा, टेनंटा कडल्यान कसलेंच सर्टिफिकेट घेवंक ना. ओनरा कडल्यान सुद्दां भरपूरशे डिस्प्यूट आसा. आमी पयर तेंच्यांनी एक पंचायतीन एक हें लायलां की कोणी तरी तेंचेर कंप्लेनी दिल्ल्यो की जमीन आपली आनी साळोवकार आपली म्हणटा तेन्ना तांकां कसलेंच थंय परमिशन दिवचें न्हू म्हणून. आपली जमीन जो कोण दुसरो मालक म्हणटा तेचो बापायचेंय नांव ना आनी तेच्या आज्याचेंय नांव तो आपूण कशी म्हणूंक शकता. मागीर म्हाजो एक प्रश्न आसा, साळगांवकाराचें कोणाचें नांव ह्या सुल्लान आसलें म्हणून साळगांवकार हांगा येवन जमनी आपल्यो म्हणटा. बरें घेतली ते घेतल्यो, कुळागर घेवपाचें साळगांवकाराक कितें कारण आसलें तें आयज तेणी पडींग उडयलां. ताका लागून बाकीच्या कुळागरांक त्रास जाता. शेतान आयज सिल्टींग करून उडयल्या, बेश्टी ओपन करून उडयल्या. कित्याक घेतल्या? म्हाजें इतकेंच म्हणणें, टेनंट हे पयलीं पासून थंय आसले. 1971 नंतर सर्वे जावन टेनंट कायदो, कूळ कायदो 91 कितें पास जाल्या उपरांत कूळ कायद्याचें त्या प्रमाणे तेचें नांव पडलां. आनी तें नांव साळगांवकार कसो डिनाय करूं शकता. आनी तें जर तशें जायत जाल्यार आमच्या गांवांत भयंकर म्हणजे गांव आमचो ओसाड पडपाची परिस्थिती येतली. कारण जसो थंय भुतानी जावं हांगा आतां कारापूर प्रोजेक्ट आसा ते अशेच जमनी हडप करून जाल्ल्या. फाल्यां जर तसो कितें हांगा प्रोजेक्ट येत जाल्यार सुल्लाचो सत्यानाश जावपाक वेळ लागचो ना.